नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत. जशे जशे इलेक्शन लागीं येता तशे तशे राजकारणाक रंग चडटा आणि म्हाका दिसता ह्या रंगान एक नवो रंग जो येयला तेका त्या व्यक्तिमत्वाक म्हाका दिसता वेगळी ओळख करून दिवपाची गरज ना ह्या गोंयच्या राजकारणान. म्हाज्या बरोबर आसा गोंय राज्याचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि आताचे सध्याचे नवीन फ्रेश सामके एकदम मेंबर आम आदमी पार्टी ॲडव्होकेट दयानंद नार्वेकर बाब. सर, वेलकम टू द शो. नमस्कार. सर, म्हाका पयलीं एक सांगा की हे सध्या आतां राजकारणच सध्या तापता, काही 3-4 महिन्यांनी इलेक्शन्स येतले. म्हाका पयलीं तुमचेर एक आरोप करपाक जाय की बरेचदा आमी पळयता की फाटलीं 10 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना तेन्ना दयानंद बाब एक्टीव जाता. बाकीच्या टायमार खंय तरी मातशे बॅकफुटाचेर आसता. हें अशें कित्याक फाटलीं 10 वर्सां आमी पळयतात? तेका एक कारण आसा. म्हाज्या आयुश्यान जेन्ना हांव एक इलेक्शन हारता त्या 5 वर्सां तो कोण नवीन आमदार आसता तेका हांव ती एरिया सोडून दिता. तुका जाय तें कर, आय वील नॉट डिस्टर्ब यू. म्हणजे तुका त्रास करचो ना. लोकांनी तुका मॅन्डेट दिले. ही जाली 2012ची गोश्ट. 2017 म्हाका ऑफर येयली काँग्रेस पार्टीची. म्हाका सांगलें की स्पेसिफिकली पर्वरी तूं राव म्हणून. आनी ही ऑफर येयली काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट जो आतां तृणमुलान गेला पळय तो, आनी तेजे वांगडा विटनेस आमचे तो नायक पिळेन्नाचो तो गेला तो, आनी मारियो, हे त्रिकूट येयल्ले म्हाजे. आनी हेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तूं तयारी कर, आमी तुका तिकेट दिता. हे पर्वरी खातीर आसलें. पर्वरी खातीर स्पेसिफिकली. सो सादारण 4थीचे अशेंच आसलें, ऑगस्टान सुमार. हांव भोंवपाक लागलो. गणपतीच्या निमित्तान म्हटलें चल या, लोकांक मेळया आनी सुरवात करुया. बरीच एरिया कवर केली. आनी जेन्ना तिकीट डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रश्न येयलो तेन्ना इंडिपेंडंट सपोर्टेड बाय काँग्रेस म्हणून नवीन कॅन्डिडेट दिलो. आतां तेन्ना हितून म्हाजी कांय मिस्टेक ना, बरोबर. पूण हांवें आज पर्यंत कोणाक सांगलें ना की म्हाका अशें अशें तेंच्यांनी प्रपोज केलें आनी मागीर तेंच्यांनी ड्रॉप केलो. पूण तुमकां केन्नाच असो फीडबॅक तुमचे आतां कार्यकर्ते आसा, वांगडचे आसा, वर्कींग लोक आसा तेंच्यांनी केन्नाच तुमकां फीडबॅक दिवंक ना की सर अशें कित्याक आमचेर हें आता म्हणून? ना, ते मागीर एकदां ते डिसिजन जालें. हांव भोंवलो, सगळ्यांक कळ्ळें, नवीन तरेन सगळे जाण कामाक लागले आनी ऑल ऑफ सडन 2-3 म्हयन्यान ते ड्रॉप जाले. त्यामुळे हांवें सोडून दिलें आनी स्पश्ट सांगपाचें म्हणून तेन्नासून काँग्रेस सोडून दिली. सो आय एम नो मोर इन काँग्रेस फ्रॉम द इयर 17. कळ्ळें. 18 कितें सादारण हांवें लेटर सोनिया गांधीक दिलें आनी हांवें भायर सरलो. आनी म्हाका मागीर अशें दिसलें म्हाका की हांव स्वताक खूब पॉप्युलर समजता. कळ्ळें. वाय नॉट एक गुणो मारून पळोवया म्हणून हांवें एक पार्टी काडली. कळ्ळें. एडवेंचर. आनी त्या पार्टीच्या नांवान पणजे 1-2 हेका घेतले प्रेस कॉन्फरन्स. काम काय करूंक ना. सादारण मतां पडली म्हाका गोंयभर, थोडी ना, हेवटेन तेवटेन. ते तुमचें आदलें काम आसलें तातूंतल्यान. त्यामुळे आय वॉज हॅपी की बाबा अजूनय लोक आसा. थोडी हजारभर मतां कितली पडल्या पळय ती म्हाका शिदोरी मेळ्ळ्या. आनी खरें म्हणजे पर्वरी चड मेळ्ळ्या तितूनच्या तितून. सो तुमचो आसलो होल्ड आसा ब्रदर. हय. म्हणून ते मागीर हांवें ते आसूं म्हटलें आनी मागीर तेन्नाच्यान हांव पूर्ण हितूनसून राजकारणांतसून भायर सरलो. म्हाजी सिस्टमूच तशी आहा. इफ somebody else is there, I will not disturb. आतांचे पळय कोण आसा, एक्स MLA आसा, तूं एकटो ते भाताचें मशीन दिता, तो येता आनी ते मशीन काडून व्हरता. आय डोंट बिलीव इन दीस. आय बिलीव इन परफॉर्मन्स. MLA आसा पर्यंत तुजें काम ते कॉन्स्टिट्युएन्सी. लोकांनी ड्रॉप केलो, यू सीट एट होम. 5 years you have to be out. आय बिलीव इन दॅट सिस्टम. ओके, नायस अप्रोच. हांव नको हो अप्रोच सध्या भारतीय जनता पार्टी कितको पचता किंवा चलता, बिकॉज एक्झिस्टींग पडीक आमदार असले, आतांचे नवे इम्पोर्टेड मे बी 10 आणि प्लस एडिशनल आमदार जाले. हांव नको हो अप्रोच, म्हाका दिसता तेंच्यांनी सगळ्यांनी जाणून घेवचो पडटलो. दीस इज समथींग दॅट दयानंद नार्वेकर कॅन टीच देम. हांव तुमकां दुसरी गजाल विचारपाक सोदता की इतक्या सगळ्या बोळा नंतर आम आदमी पार्टीक तुमी आतां जॉयन जाले. तुमी जॉयन जाले एज अ मेंबर म्हणून. आम आदमी पार्टी गोंयांत फाटली कितकीशी वर्सां काम करता. 5 वर्सां. हय, 5 वर्सां. ताच्या पयलीं तेंच्यांनी इलेक्शन लडयलां. आतांय तेंच्यांनी सक्रीय फाटले 2 वर्सां, वर्सभर ते खरेंच एक्टीव काम करता आनी तांची जिद्द आसा की आमकां सरकार करपाक जाय. 3 म्हयने टुवर्ड्स इलेक्शन हांव परत तुमकां विचारता की
आता वाय डू यू वॉन्ट टू सेटल टू आम आदमी पार्टी? तुम्ही म्हटलं की आपल्याक आपली पॉप्युलॅरिटी पळोवंक जाय, आपण पक्ष काढलो, आपण ती पळयली, आपल्याक दिसलें की हा कॉन्फिडन्स आपण आसा. ताज्या नंतर आम आदमी पार्टी आणि आता हांगाच्यान तुमचो आम आदमी पार्टीचो फुडलो प्रवास. हय. तसोच घरा कडेन बसता बसता अशे सगळेच पार्टी येयल्यो, ज्यो गोंयांत आज भोंवता तितल्यो पार्टी येयल्यो. कळ्ळें? नांवां बिवां घेतले तुम्ही? नांव घेतात तृणमुलाचे लोक येयल्ले. येयल्ले. हय. ओके. गिरीश चोडणकर येयल्लो. कळ्ळें? डायरेक्ट नांव सांगता. आनी ऑफकोर्स बीजेपीचे लोक येवचे ना, कारण आय हॅव कट ऑफ फ्रॉम दॅट Ideology. आयडियोलॉजी. So I cannot, even if they come, I will not even open my door. This is my strategy and this is my माझो एक पॉलिटिकली धर्म तो, म्हणून हांव तसल्या भानगडीन पडना. सो ऑल ऑफ सडन मार्चान म्हाका एक कॉल येयलो की शरद पवार मेळोंक सोदता म्हणून. सो हांव ताका मेळ्ळो बॉम्बे वचून. ते मागीर पेपरार बी येयल्ले. ते सुप्रिया सुळेक तेणें सांगलें की हो म्हाजो मित्र आपूण आनी BCCIन तेणें खूब काम केलां. आणि एक खास गोष्ट सांगली तेणें तिका. तेणें सांगलें की हा एकच माणूस आहे ज्याने मला BCCI इलेक्शनमध्ये सांगून पाडलं. कारण आमची एक BCCIची एक बॉडी असता आणि त्यांना दालमिया हो अध्यक्ष आसलो, जगमोहन दालमी. सो तेणें ती क्रिकेटीक खूब हातभार लायिल्लो. वो महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनाक रिप्रेझेंट करी तेन्ना. त्यामुळे एक दीस अचानक ते तेंची स्टायल कशी आहे महाराष्ट्राची, 8-10 लोक येवन सबंद धुडगूस हॉटेलान हेज्या रुमान तेज्या रुमान, तेंची स्टायल ती महाराष्ट्र स्टायल. आणि मराठी कोण आसा तेंच्या फाटल्यान चड. म्हणजे हांव मराठी, एक ज्ञानेश्वर आगाशे म्हणून आसलो पुण्याचो, तेका म्हाका येयलें. हांव म्हटलें कितें आसा, दालमियान म्हटलें आज पर्यंत प्रत्येक फॉरेन टूर जाल्या तेन्ना दयानंद नार्वेकराक ऑब्झर्वर धाडला. कळ्ळें? I have not asked, but I have enjoyed my life in the BCCI along with the players, right from Canada. तत्पर्यंत इथपर्यंत म्हटलं माझा इतिहास आहे त्याच्यामुळे. सो आय टोल्ड हिम दॅट इट्स नॉट पॉसिबल. यू हॅव कम लेट, आय विल नॉट वोट फॉर यू. अशें तो दुसरो आनी ज्ञानेश्वर आगाशी आसले तेणें तें सांगलें. तर मराठीत लोक उलटले जाल्यार तेजो प्रॉब्लेम जालो. सो ही गॉट डिफिटेड बाय वन वोट. आनी तेणें सुप्रिया सुळेक सांगलें तें आसा, हो एकदा जर सांगलें जाल्यार तशेंच करतलो म्हणून. लेटर ऑन ही सेड नेक्स्ट इलेक्शन वेन इट केम, ही टोल्ड मी यू कॉन्टेस्ट, आय विल सी दॅट यू गेट इलेक्टेड. हांवें BCCIन 12 वर्सां काम केलां. सो आय हॅव माय ओन फ्रेंड्स देर, आय हॅव माय ओन पीपल देर. अँड देन अलॉंग विथ शरद पवार आय बिकेम अ वायस प्रेसिडेंट. सो म्हणजे ती जी मैत्री आहा पळय ती अजून चालू आहा. म्हाका तेणें सांगलें की कशें दिसता तुमकां. हांवें म्हटलें तेका रिपोर्ट दिता म्हणून, रिपोर्ट कार्ड, पार्टी खंय आसा कितें आसा. मागीर मात जालो एप्रील मे म्हयन्यान कोरोना लागलो, जून पर्यंत चल्लो. जुलयान म्हाका परत कॉल येयलो ऑफिसांतसून कितें काम केलां काय म्हणून. मागीर ताका रिपोर्ट करून धाडलो. ह्या रिपोर्टाचेर ताका सांगलें की कशी तुमची परिस्थिती आहा पळय ती भयानक परिस्थिती आहा म्हणून सांगलें. आनी ती रिवाय करपाक इट इज डिफिकल्ट फॉर मी. कळ्ळें? सो हांव म्हटलें तें जावचें ना आतां. कळ्ळें? म्हणजे स्ट्रक्चर सगळ्या मतदारसंघात कितें तरी आसूंक जाय. ते नासलें. कित्याक एकटोच चर्चील आमचो ती पार्टी घेवन हय सिंगल सोल्जर कसो हें करता, फायट करता, एक्सेप्ट दॅट वॉज नथींग. सो ते डिसिजन सोडलें. आनी देन आफ्टरवर्ड्स आतां ह्या इलेक्शनाक म्हाका आय हॅव लॉट ऑफ हें कॉल्स फ्रॉम डिफरंट पार्टीज, उदो सांगला तशें. सो फायनली आय हॅड टू डिसायड वीच वन. आय हॅड बीन एक्टीव इन सोशल लायफ. आतां पळय ही मशिनां जी तुमकां कॉमिक्स सांगता, ही सगळीं मशिनां दयानंद नार्वेकारान आदर्श शेतकरी सोसायटी म्हणून वाडोवणे केल्या. आनी प्रत्येक फावटी आमी सादारण 20-30 मशिनां भायरसून हाडटा गोंया भायरसून, आनी ती शेतकाऱ्यांक दिता आमी. आनी गव्हर्मेंट शेतकाऱ्यांक 50% सबसिडी दिता, 50% ते दिता. ते मशिनांक झगडटा ते इतले लोक मूर्ख आहा की तांकां समजना की बाबा ही दयानंद नार्वेकारान केल्ली स्कीम 15-20 वर्सां जालीं. हळडोण्यान आमचें मेन हें आसा ऑर्गनायजेशन आसा, आनी थंयतर मशिनां येताय. आनी देन वी मेक देम पेमेंट. इवन ह्या वर्सा मशिनांक म्हणून गव्हर्मेंटाची गेल्या वर्साची सबसिडी मेळोंक ना, ते येयना म्हणून आमच्या हितून आमच्या सोसायटीन 10 लाखाचो चेक दिला हांवें, आनी तेन्ना मशिनां येयल्या. दीस इज द स्टोरी, बट आय एम नॉट देर.
बट तुम्ही हे सगळें उलयता सर केन्ना कित्याक दिसना की हे पब्लीक डोमेनान सांगचें म्हणून हे आतां आयज संदर्भ आयला म्हणून तुमी म्हटलें बट पीपल आर आय डोंट नो फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स मे बी 2 आतां इलेक्शनां जालीं पीपल हॅव स्टार्टेड फॉरगेटिंग दयानंद नार्वेकर यू कांट फॉरगेट अ दयानंद नार्वेकर बिकॉज द कायंड ऑफ वर्क यू हॅव डन इट एस्पेशली इन पॉलिटिक्स अँड ऑल्सो इन सोशल वर्क आनी क्रिकेट कित्याक दिसना अशें केन्ना पोटतिडकीन सांगचें कशें बिकॉज तशी संदी येवंक ना कित्याक हें क्वायट आनी पिसफूल हें शेतकाऱ्या खातीर काम हय ही सबसिडी आमच्या टायमार आमी तेन्ना केल्ली कित्याक लोकांक हार्वेस्टींग बिर्वेस्टींग वो मळपाचें आनी हें करपाचें खूब त्रास जाताले लेबर मेळनासले पांयांनी मळटाले लोक आनी कटींग करताले आतां ते ऑटोमॅटीक भात भायर येता आनी तुकाय सांगता हांव की गेली 2-4 वर्सां हांवूय म्हाज्या प्लॉटान शेती करता सो आय नो वॉट आर द डिफिकल्टीज बट एज अ कॉन्ट्रिब्युशन टू फार्मर एंटायर बार्देशचे मशिनान आमी कटींग करता हे फर्स्ट टायम सांगता हांव कित्याक आय नेवर बोस्ट अबाउट हल्ली ती तेंची केस्तांवां चल्ल्या न्हू एक दीस तांकां सांगूंक जाय की बाबा ती मशिनां आदर्श सोसायटीनसून येता बरें हे केस्तांव तुमी आतां मेन्शन केलें केस्तांवा बद्दल हांव तुमकां विचारतलो की आतां तुमी यू हॅव सेटल्ड डावन ऑन आम आदमी पार्टी आय बिलीव की हे इलेक्शन मेरेन तुमचें आसतलें आनी फुडें तुमचो ही वाटचाल आम आदमी पार्टी वांगडा आसची अशें म्हाका दिसता बट हांव तरी विचारपाक सोदतां की वाय आम आदमी पार्टी इज इट तांचें काम इन गोवा जे तुमकां फाटलें इम्प्रेस तुमी म्हटलें की आपणे रिपोर्ट कार्ड केलो तितूंतल्यान तुमकां कळ्ळें की एनसीपीची बाबा खंय तरी परिस्थिती वायट आसा बाकीचे जेन्ना तुमी एनालायज केलें तेन्ना तुमकां दिसलें की आम आदमी पार्टीची परिस्थिती बरी आसा एक आनी दुसरी की बाकीचे दिल्लीन काम केल्ले ते म्हणटा दिल्लीचो मॉडल म्हणटा किंवा हांगा गोंयांत तेंचे कडेन दाखोवपा सारकें व्हडलेशें कांय ना बट ऑलवेज ते दिल्ली मॉडल म्हणटा वॉट वॉज दॅट इम्प्रेसिंग थिंग खंय तुमी इम्प्रेस जाले इज इट गोवा मॉडल गोंयचे कार्यकर्ते जे काम करता ते गाय इट इज मिस्टर अरविंद केजरीवाल देर आर 2 थिंग्स पयलीं म्हणजे अरविंद केजरीवाल इज वन चीफ मिनिस्टर इन गोवा इन इंडिया वेर नोबडी हॅज मेड एनी चार्ज ऑफ करप्शन टील टुडे अँड ही बोस्ट आनी टेल्स प्रत्येक जाणाचेर चार्जीस आसा आपणाचेर कितें आसा जाल्यार सांगा पयल्या इलेक्शनाक आउट ऑफ 67 ही गॉट अबाउट 62 सेकंड इलेक्शन ही गॉट ओनली 2 लेस So what does Delhi want? Delhi wants Kejriwal. Unanimous. Yes. So Delhi has 2 crores population. And if that man can satisfy 2 crore rupees, Goa is a very small number, 15 lakhs and odd. Yeah. Correct. So that model is definitely a good model of governance. आणि तो IAS ऑफिसर असल्या कारणान ते गव्हर्नन्स जे जाता ते सकयल पावता अनफॉर्च्युनेटली आमी कितले जरी हांगा बसले what I have seen that governance doesn't go to the last man in the row आणि एक स्कीम भरपाकूच लोकांक वर्सां वयता पयशे येवपाकूय वर्सां वयता स्किमी खूब आहा पूण जायना ते गृह आधार स्कीम आसा सिनियर दयानंद निराधार योजना आसा ते कोण लग्न जालें जाल्यार तेजी स्कीम आहा भुरग्यांक लग्न जाल्या उपरांत बी 5 वर्सांनी ते फंक्शन केलां आनी पयशे दिले म्हणलंच मरे आमकां ही कितली चेडवां अशी पयशे मागता 100 मागात वर्साक पूण तांकां 5 वर्सांनी भुरगीं जाल्या उपरांत 15,000चे फंक्शन आनी करतात तुमी दीस इज डिलिव्हरी इज नॉट देर ऑल द गव्हर्मेंट्स वॉट आय हॅव सीन दॅट एट द एंड ऑफ द डे लोकांक जे पावोंक जाय घर बसल्यात ते जालें ना आज तर तुका जी सर्विसीस आसा तितून रेशन वील कम टू युअर हावस डोर स्टेप वन ऑफ द बेस्ट दुसरो कोण एक्सिडंट जालो रस्त्यार तर त्या मनशाक तो हॉस्पिटलायजेशन चार्जीस दिता आणि हांवें जर ताका एडमीट केलो जाल्यार ही इज ऑल्सो कॉम्पेन्सेट आय एम सरप्रायज लोक उलोवपाक खूब आहा पूण अशें काम करपाक जाय न्हू सो यू आर इम्प्रेस्ड विथ दिल्ली मॉडल बेसिकली ऑफकोर्स इट कॅन बी इम्प्लिमेंटेड एनीवेअर इन कंट्री इट वील बी ग्रेट दुसरो तेणेन कोचिंग क्लासीस दवरल्या भुरगे एक्सपर्ट आहा ते नीट एका कितलेशेच भुरगे गेले फ्रॉम द गव्हर्मेंट स्कूल कळ्ळें आनी इन एज्युकेशन बजेट तेजे वर्सा वाडटा गोंयची परिस्थिती पळया पयर एक आर्टिकल येयल्लें की गोंयान अशे 236 काय 37 स्कुलां प्रायमरी स्कूल वेर देर इज ओन्ली वन टीचर ती हिंदी शिकयता मराठी शिकयता गणित शिकयता सायन्स शिकयता वॉट इज दीस ओके से परिस्थिती बद्दल आम्ही ऑब्वियसली बीजेपीची परिस्थिती तुम्ही ऑब्वियसली सरकारची सध्या परिस्थिती तुम्ही हे करतात ना ते कोणी आसूं पण अशी परिस्थिती आहा बरें हांव आनी एक विचारपाक सोदता की ऑब्वियसली आमी बरेचदा आयकता की सध्या की गोवा डिजर्व्स बेटर अशें आमी एक कॅम्पेन आयकता जे ऑब्वियसली इज काँग्रेसाचें कॅम्पेन बरेचदा लोक अशा फकाणांनी म्हणटा की काँग्रेस डिजर्व्स बेटर की ज्या प्रकारे सध्या परिस्थिती चल्ल्या त्यांची
म्हाका एक तुमकां तुमी म्हटलें की 2017च्या नंतर तुमी काँग्रेसीची वाट सोडली. हय. परत तुमकां केन्नाच दिसलें ना की काँग्रेसी कडेन येवचें, ती मागीर फाटलें आतां हे खतखतें आमी फाटल्या टायमार पळयलें की बरेचशे गँग बीजेपीन जॉयन जाले, तेन्ना तुमकां दिसना की दयानंद नार्वेकारान परत सक्रीय राजकारणान येवचें, काँग्रेस पक्षान येवचें आनी काँग्रेस पक्षाक परत घट करचें अशें केन्ना दिसोंक ना? ना, देर वॉज इतकं तुमी हर्ट असले? आय वॉज व्हेरी हर्ट. कारण असलें का 2008 बजेट हें केल्लें, हांवें घातलेलें. इट वॉज सपोज टू बी, आनी हांवें खूब लोकांची तितून आयडिया घेतलेली. फॉर एग्जाम्पल आमचो युनिवर्सिटीन हो आसा तो नंदकुमार कामत आनी राजू नायक, एकोनॉमिस्ट काकोडकर, सगळ्यांच्यो मिटिंगो घेवन तें बजेट केल्लें. सो बजेट जाल्या उपरांत वन थिंग आय केम टू नो very glaringly that mining is a sector which in Goa doesn't contribute that much what they get. तेंचे उत्पन्नाचे कितें जे आसा ते कोणाक कळत ना. आनी एज अ फायनान्स मिनिस्टर आय हॅड पूट दीस बिफोर द गव्हर्मेंट सेयींग दॅट ह्या इशूचेर तुमी केन्ना तरी स्टडी करा. म्हाजे कडेन हांव इरिगेशन मिनिस्टर आसतना निरी आनी तेरी म्हणून हे दोन जे आसा, टाटा इकॉनॉमिक रिसर्च आनी निरी रिगार्डींग पोल्युशन, दे हॅड गिवन रिपोर्ट. ते रिपोर्ट सगळे थंयच आसा. सो आय वॉज अंडर इम्प्रेशन की वी शूड ट्राय टू गेट सम मनी फ्रॉम द मायन ओनर सो दॅट दीस मनी कॅन बी पंप बॅक. सो आय वॉज ओपोज. बजेटान ते हें असलें वाक्य, पण ते सकयल एक वाक्य असलें आनी दुसरें की आय एम पुटिंग अ सेस नोन एज ट्रांसपोर्टेशन सेस ऑब्लिक ग्रीन सेस for every ton of iron ore, export, coal or anything from one point to another point. म्हणजे मायनिंग असून परत जेटीर वयचें पडा, जेटीरसून मागीर फुडें वयतले. आतां कोल येतालो तो केन्ना वॅगनान वयतलो, केन्ना हांगा येतलो बाय शीप. सो दॅट वॉज ऑल्सो टार्गेटेड. सो 15 rupees a ton. So it could have given me around revenue of about 1,000 crores. आनी हें तेन्ना कोणाक कळ्ळें ना. हें अशें ट्रांसपोर्टेशन सेस म्हणून क्लियर जालो. बजेट वॉज एप्रूव्ड, वोटेड आउट, कळ्ळें. ऑल ऑफ सडन देर वॉज अ ह्यू अँड क्राय की दयानंद आमचे ट्रक न्हिसतलो म्हणून, कळ्ळें. एक्चुअली इट इज वर्क ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. कितले ट्रक गेले, कितें गेलें, ट्रान्सपोर्टेशन इज डन थ्रू. हेका कळटलें आहा म्हणून कितें जर हेवटेन तेवटेन कितें चल्लां लिगल इल्लिगल. सो देर वॉज अ बीग नॉयज. आय केप्ट क्वायट. आय सेड नो, नथींग डुईंग. एज लॉंग एज आय एम देर आय वील सी दॅट इट गोज थ्रू, बिकॉज आय एम वर्किंग फॉर द रेवेन्यू ऑफ द गव्हर्मेंट. कितें तरी एक सायजेबल अमावंट येतलो म्हणून. अदरवायज दे कॉन्ट्रिब्यूट अबाउट 3,000 crore एवरी इयर फॉर युअर बजेट. सो हितून तांकां काय व्हडलो मार बसचो नासलो. पूण ते अशेंच मदींच ते मिसइंटरप्रिटेशन आनी कितें जालें आनी कितें जालें. तो ऑल ऑफ सडन द चार्जीस वेर फ्रेम अगेन्स्ट मी इन दॅट क्रिकेट 2001. सो सोमतो दिगंबर येयलो, एक चान्स घेतलो आनी म्हणलो दया बाब तुजेर म्हणलो चार्जीस फ्रेम जालो ऑन मोरल ग्रावंड, यू शूड रिजायन. अशें हातीन बरोवन दिलें आनी आय रिजायन. बिकॉज रेजिग्नेशन वॉज इज नॉट ए बीग थिंग फॉर मी. आय हॅव वर्कड अंडर सो मेनी मिनिस्टर. आय हॅव मेड गव्हर्मेंट. हांवें चीफ मिनिस्टर कितले केले, कळ्ळें. आय हॅव हेल्प विली डिसोजा, आय हॅव हेल्प राणी, आमचो सार्दीन. आय वॉज पार्ट ऑफ ऑल दोज गेम, कळ्ळें. आनी आय वॉज ऑलवेज अ मिनिस्टर फॉर लॉ अँड लेजिस्लेटीव अफेअर. लेजिस्लेटीव अफेअर टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गव्हर्मेंट, कळ्ळें. सो तो म्हणाला गे चल. अनफॉर्च्युनेट पार्ट ऑफ दॅट वॉज नाव केम हीज प्रॉब्लेम. हांगा सगळें बरयल्लें आसता बरोबर. वेर ही हॅज रिजायन. ही इज अ कॅबिनेट मिनिस्टर टुडे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन विथ पॅराफेर्नेलिया ऑफ ऑफिस, मनी, स्टाफ, ड्रायव्हर, security. So where is that moral has gone? And this case relates to government corruption. That is, cricket association is society. There are members who can also take action. This is your taxpayers' money. Yeah, this is corruption which has been caught. Okay, but Baka, obviously I can feel that you are very hurt. But No, I am not hurt. Because but if there is a standard for one person, but I it has to be standard for another. completely, sir,
की 2017च्या नंतर खंय तरी गोंयच्या जनतेन तुमकां मिस केले ऑब्वियसली 2012 आनी ताच्या नंतर 2017. हांव एकूच विचारूंक सोदतां की हाव गुड व्हॅल्यू एडिशन कॅन दयानंद नार्वेकर डू टू आम आदमी पार्टी इन देअर रन अप टुवर्ड्स इलेक्शन 2022? दे हॅव कम टू मी बेसिकली बिकॉज तेंचे ते सर्वे चल्ले. सर्वे चलतकीर तांकां एक मनीस दिसलो तेवटेन बार्देशान की हो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताका दिसता. ताचो प्रेझेन्स आसा. हय, सो दॅट इज हाव दे हॅव कम टू मी. ओके. आय हॅव नॉट गॉन टू दे. अँड दे टोल्ड मी की जशें जशें आतां फॉर एक्झाम्पल तुका आमी इंडक्ट केलो, आतां आमचे कडेन कितें 20% आहा. सो आमी तेंचे ते स्ट्रॅटेजीस आहा न्हू, दे हॅड अ मिटींग विथ मी, नॉट ऑफिस बेरर. ओके. आनी ते म्हणाले जसो तूं इंडक्ट केलो, वील मायट बी शॉर्ट अप बाय एटलीस्ट 5 to 10% वोट. वोट शेअर्स. So I was myself surprised. So I said, okay, अशें जर तुमचें म्हणणें आसा, let's see, there is nothing wrong in trying. People still remember Dayanand Narwekar because the other people have failed. कळ्ळें. अनफॉर्च्युनेट कितें जालें, तुजे ऑल्डण्यान 10 वर्सां आमदार जालो, कळ्ळें, ताका ते इन्कम्बन्सी फॅक्टर लागलो. दुसरो आमदार आज ह्या पार्टीन निवडून वयता, फाल्यां त्या पार्टीन वयता. NCP जाली, काँग्रेस जाली आनी BJP जाली, आतां खंय वता सांगून आनी तो आनी खुबशे लोक एक आमदारचे काम बेजीक कितें आसता न्हू ते विसरल्या. MLAs हॅव टू रेज देअर वॉयस इन असेंब्ली. यू कांट से दॅट गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग. यू हॅव टू बी अँड यू हॅव टू पुट दोज क्वेश्चन, यू हॅव टू गेट दोज आन्सर. अनफॉर्च्युनेटली ह्या दोन्ही हितून हें काम जालें ना. तिकलो इज अ गुड मॅन, but he keeps quiet because of his government. That is not how it works. I am telling you, I am a living example. When I was even in Congress, I used to fight. Correct. And तुमकां जर एक मेमरी आसा जाल्यार सांगता हांव की आफ्टर आय वेंट आउट ऑफ काँग्रेस, यू नो देर वॉज लॉट ऑफ इश्यूज. माय वन ऑफ द co-MLA was Victoria. So she and I sat on the Mandovi bridge opposing regional plan 2011. Both of us. We brought it to government notice that what you are converting is wrong. हे जालें. मागीर थंय आनी एक मिनिस्टर आसलो, हांव नांव घेयना. तो मिनिस्टर कितें केलें, कितें थंय हॉटेलां बिटेलां आसली गव्हर्मेंटाची, तो 30 वर्सां लिजाक दिवपा लागलो. सो एक दीस अशें जालें की म्हापशेंचें हॉस्पिटलूय काडलें प्रायवेटायज करपाक. आय वॉज हेल्थ मिनिस्टर, आय हॅव बिल्ड दॅट हॉस्पिटल आनी टायल्स सुद्दां हांवें घातल्या. अगेन आय टूक म्हापसा पीपल, वी आर ऑन द रोड, वी स्टॉप दॅट प्रायवेटायजेशन. मागीर एकटो आनी येयलो बॉम्बेचो मनीस, तेजें नांव हांव घेयना, मागीर सांगता तुका. तो कालांगूटचो बागा जी एरिया आसा त्या थंयसर पार्किंग लॉट आसा, बरोबर. कितलीं वर्सां जालीं ट्रेडिशन. ती कोणाक 10 कोटी एडवान्स पावले. इट वॉज डील वर्थ, दॅट एरिया इज बीग, ह्यूज. ते 100 कोटीचो कितें येदो व्हडलो वेव्हार तेन्ना आयकूंक येयलो. सो इमिजिएटली हांवें म्हटलें हें कितें, म्हाजो आवय बापूय तेन्ना वयताले, आमी सायकलीन वयताले आनी ते सदांच थंय रावताले. सो आय हॅड माय ओन इश्यूज वीथ दॅट. म्हाका तो एक चान्स मेळ्ळो न्हू. हो यतीश नायक तेणें पिलेन म्हणून कितें ते हें काडलें फोरम, आनी ही सेड आय एम ऑर्गनायझींग अ मिटींग अगेन. इट वॉज अ गूड थिंग. आय सेड आय एम कमींग. कितें मिटींग वच जाल्यार मायकल लोबोन सगळे रेस्टॉरंटां बंद केल्या. आनी हांव आग्नेल वॉज MLA. आय टोल्ड हिम, आग्नेल यू कम, बी प्रेझेंट. 100 बडकां आसची ना रे म्हणून आमचे भाशेन. कित्याक वयता तूं? हांव म्हटलें हांव वयता. I am MLA. I want to see that government and whoever it is do not rob my land. गेलो 1000 भर लोक. इफेक्ट कितें जालो, आग्नेल पडलो. मायकल येयलो फ्रॉम नोवेर. दीस इज वॉट इज पीपल सेंटिमेंट. आनी दॅट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, आय वूड से. येस. म्हाका एकूच परत सांगपाक विचारपाक जाय तुमकां, इन युअर रोल इन आम आदमी पार्टी गोवा, तुम्ही तुमचो रोल स्वता कडेन कसो पळयता? आर यू लुकींग फॉर अ मेंटोरशीप, की आपूण एक फुडलें विजन आपूण सेट करपाक किंवा इलेक्शनाच्या टायमार आपूण एक विजन सेट करतलो, गाय दयानंद नार्वेकर इज कमिंग बॅक इन टू एक्टीव पॉलिटिक्स, हे मागीर ताचे 3 मतदारसंघ आसूं खंय, ऑर मे बी सम अदर बार्देस कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुमचो रोल कितें? मेंटरशीप गाय तुम्ही एक्टीव पॉलिटिक्स? I have been given mandate by them that you take mentorship. You move over entire Goa, select a candidate, help them whatever way, and we will be with you, and we want our percentage to go increase. up. And then
I had not asked them ticket. That also because it's not worth for the Anand Narvekar to ask a ticket. But for if them. they give you, They have to decide. then which is the constituency that you'd like That to is what they will have to decide, because now they will be, now with my induction, within 1 month they will have a survey again. And now I will be moving. Correct. With survey and other thing, I will be moving now in the area. So they will have a त्यांचे ते आता Joint ते analysis. आता ते कॉर्पोरेट टाईप वर्किंग झालं आमच्या No, I भाषेत understand. Political parties have changed Change a lot, drastically. less. Though sometimes आदल्या भाषेंना ते so I this is all new to me. So that's why I had never asked a ticket. But I am joining them because Aam Aadmi has done wonderful things in Delhi. Delhi is #1 city in India right now. In 100 cities in the country, Delhi features education-wise top. They could handle COVID cases very nicely with all that oxygen shortage, and they were good in saying that yes, people have died. There are people They in Goa. accepted. They accepted. People in Goa said nobody has died from oxygen. God bless them. ही जी कितें आसा न्हू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलींग आसा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक आसा कळ्ळें आनी इफेक्ट हॅज बीन गूड कळ्ळें तेणें एक फ्लायओवर बांदला थंयसर 2 स्टेटींनी सादारण 305 कोटीचो आसलो 250 कोटीन कंप्लीट केलें आमचे अटल सेतूची कितें जालें 300 कोटीचे अजून बांदप चालू ना आनीक 100 एक्स्ट्रा घातले न्हू म्हणजे अजून बांदप चालू आसा हांव एकूच विचारपाक सोदता की ऑलमोस्ट 2 टर्म तुमचे प्रेझेन्स गोवा स्टेट असेंब्लीन ना सक्रिय राजकारणान तुम्ही ना ॲक्टिव्ह पॉलिटिक्सान ना तुम्ही 3 मतदारसंघाचे नेतृत्व केलां थिवी ऑल्डोना आणि पर्वरी आयज जेन्ना 10 वर्सां फाटले हे 3 मतदारसंघ आणि आताचे हे 3 मतदारसंघ तुम्ही एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह वन्स अपॉन अ टायम तुम्ही ह्या 3 मतदारसंघाकडे कशे पळयता आर यू हॅपी आर यू सॅड इट इज अ ग्रीन फील्ड ओके गुड विकेट टू बॅट that's a cricketer's answer. Good wicket to bat. I'm But very in sure. terms of issues, but I will ask you, have आताचे जे representation असा थंयसरले मतदारसंघाचे representatives have they been able to make any justice to the people's issues? No, at least 2 constituency I can tell you. Thivi and Aldona. Nothing has been done. Okay. They are as it is. Porwari you are happy. Porwari, You are kind of at least a spokesman is there. तो असा पळय तो उलयता तरी whether it is delivered at the doorstep or no, it is a different issue because I am not sure whether it is, but somebody speaks हे मुकी कळ्ळें आनी कितें ते गोरवा भाशेन कितें दिसलें कितें घेवन तुका एकट्याक ऑब्लिगेशन ऑफ गव्हर्मेंट आसा आनी दुसरो ऑब्वियसली हॅज जॉयन बीजेपी बिकॉज आणि ऑब्वियसली आता आनी काय उलोवप थंय दोन्ही मतदारसंघाचे विशय केन्ना पावचत ना आता म्हण असेंब्ली सोंपली दिस लास्ट वॉज द लास्ट असेंब्ली दॅट वी हॅड एक very important question विचारता म्हाका दिसता हो इंटरव्यू वूड हॅव बीन इनकम्प्लीट विदाउट दॅट क्वेश्चन तुमकां 2012चे निवडणूक जेन्ना तुमी देंवले तेन्ना ऑब्वियसली बरेच विशय आसले वीच वॉज अगेन्स्ट काँग्रेस वीच वॉज अगेन्स्ट मिस्टर दयानंद नार्वेकार क्रिकेटीचे खंय तरी बोवाळ जातालो आनी वेगवेगळे विशय आसले एक विशय जो हायलायट जालो तो म्हळ्यार कालवीचो जो प्रसंग म्हाका एकूच विचारूंक जाय ह्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमकां की जेन्ना तुमी फाटीं वळोन पळयता has maybe Dayanand Narvekar, maybe the present MLAs, maybe the people of that particular area, justice मेळे ना मेळोंक ना अजिबात मेळोंक ना टील टुडे जी स्टोरी आसा जी म्हाका कळ्ळ्या इन दॅट इलेक्शन कालवीचे 150 पैकी 145 मतां दयानंद नार्वेकार मेळ्ळ्या देअर फॅमिली हॅज लॉस्ट बिकॉज तांकां खबर आसलें की ती पुलाची सगळी मांडणी हांवें केल्या आनी GIDC मार्फत तो जावंक जाय आसलो तितून चर्चिल आसलो PWD आनी मिनिस्टर आनी हो चीफ मिनिस्टर आसलो देर वॉज अ कॉम्पिटिशन एमॉंग हांव करता तूं करता तितून तो पूल उरलो बट आय हॅड टेकन पीपल इन कॉन्फिडन्स ऑल द टायम दीस इज वॉट इज कमींग दीस इज वॉट इज कमींग दीस इज वॉट इज कमींग माय पेपर इट वॉज ओनली टू बी टेंडर्ड ओके इथपर्यंत पावले ते बट देर वॉज अ सिनिस्टर प्लॅन behind it. The person who was driving that particular bus was a son of the owner of that bus. He's a young son, we didn't have a license. And there are witnesses who said की हांगासून आमी भुरगीं ती स्कुलांची गेली ते कारणा म्हणून एक जंक्शन आसा त्या कारणाच्या जंक्शनाचेर तेंच्यांनी सांगलें हो ड्रायव्हिंग करतालो म्हणून विदाउट हें आनी
सदाची बस आसा न्हू ते लेफ्ट सायडीक ताका एक पार्किंग एरिया आसा. इट गोज टू पार्किंग, पीपल गेट डावन. हेणे ती अशी येल्या डायरेक्ट भितर आनी उडकी मारला आनी येयला. सो इन दॅट मॅली दोज चिल्ड्रन डायड. नाव द फनियस्ट पार्ट इज आफ्टर वी टूक आउट बस, आफ्टर वी डीड एवरीथींग, I requested police, I told Digambar Kamath, file FIR against that person who was driving. You will be shocked till today there is no FIR. What more justice you can give to people of Kalvi? आणि हांव तुका सांगता त्या भायर फ्युनरलाक दयानंद नार्वेकर आसलो थंय. नोबडी वॉज देर. दयानंद नार्वेकर वॉज देर इन कालवी फॉर फ्युनरल. आनी आतां सांगता तुका आय एम रिस्पेक्टेड देर मच मोर देन एनी अदर पार्ट्स ऑफ गोवा बिकॉज दे नो वॉट आय वॉज डुईंग. आनी हांव काम करतालो पळय तेन्ना कॉन्फिडन्सान घेतालो लोकांक. आनी वी ऑलवेज हेज टू मिटींग एवरी मंथ, हें करुया तें करुया तें करुया हें करुया. आजुनूय कालूय लोक येयल्ले म्हाजे कडेन जे पुलाक पळय तेंच्यांनी जागो घेतला तेजे आजून पयशे दिवंक ना. कालवीचेच लोक येयल्ले दोशी सायडीचे. सो आतां कितें जालां की MLA न उलयनात आतां. दे डोंट मिक्स टू दॅट सेन्स. कोण तरी गटाराचें इनॉग्रेशन करता, हांवें केन्ना करूंक ना. कोण तरी आनी एक कितें बारीकशें बांदता आनी वाळुल्यो बांदता आनी कितें बांदता कितें. आय हॅव नॉट डन इट. आय लेफ्ट इट टू पंचायत. दीस इज नॉट माय जॉब. आय थिंक एक बरी गजाल सर की यू हॅव तुम्ही जशें म्हटलें की आय हॅव नेवर बोस्टेड थिंग्स दॅट आय हॅव डन. आपण केलें काम आनी ओगी रावलो. दुसरी गजाल आपण केन्नाच दुसऱ्याक जर आपूण जर थंय निवडून येवंक ना, दुसऱ्याक जर मॅन्डेट मेळ्ळा जाल्यार त्याच्या आपूण वाटेक केन्नाच वचूंक ना. कित्याक लोकांनी ते मॅन्डेट दिला ताका काम करपाचो फुडलीं 5 वर्सां काम करपाचो पुरेपूर अधिकार आसा. आय थिंक हे खंय तरी आयच्या ह्या राजकारणान आमी मिस करता. म्हाका दिसता फाटल्या 10 वर्सांनी जर कितें बदललें जाल्यार म्हाका दिसता ही भावना आमची राजकारणांतली बदलली. हांव नको कितपत डिफरन्स यू विल बी एबल टू मेक इट यू जॉयनिंग आम आदमी पार्टी एज अ मेंटर or maybe contesting active politics in the next couple of months. We don't know. But I think there needs to be a change. And I think in election 2022, we can only expect at least change in terms of attitude of people, attitude of representative जावचे. हे तुजे भाट न्हू. बेस्ट न्हू. बरोबर. हे तुजे भाट आनी बेस्ट न्हू. डोंट बोस्ट. डोंट डिक्टेट पीपल. You are elected for that term. You are a servant. True. So you have to serve people. Very true. If you go with that motive, everything will work. आणि थंय तुका सर्वीस करपाक जर आनीक 2 येयले कळ्ळें आयज खंय तर येता तेंकाय घेयात, तेंकाय चान्स दी. करूंक न्ही लोकांची सेवा. कोण जर त्या शेतकाऱ्यांक फुकट दिता मशिनां तेंचीय घेयात. आनी कोण येता आनी वयल्यान सबसिडी दिता तेंकाय दियात. शेतीची परिस्थिती बरी ना. ती जाता जाल्यार ऑब्वियसली बरी गजाल. शेती जर फुडें सरता जाल्यार. तूं जोपर्यंत ते लेबर कॉस्टली आहा तोपर्यंत शेत चलना गोंयांत. सर प्लेजर इट वॉज उलोवपाक. आनी ऑब्वियसली यादी जी फाटली 10 वर्सां ऑब्वियसली गोंयच्या राजकारणांत तुमची प्रेझन्स वॉज इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता एट स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली लोकां मदीं हें म्हाका दिसता येता तो कार्ड आमकां दाखयतलो. फुडच्या तुमच्या सगळ्या राजकारणांतल्या प्रवास तो आम आदमी पार्टीचो आसा. आनी एज यू रन अप टुवर्ड्स 2022 बेस्ट विशीस फ्रॉम मी सर and pleasure it was to have you. Thank you very much. सारखें सांगपाचें म्हणजे I have chosen a best party which can deliver and this party will work wonders in Goa. Thank you.